नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 5 नगरपालिकांचे मतदान कोविडाक लागून मातसो रिस्पॉन्स कमी। कोविड पेशंटांचे पीपीई किट घालून मतदान निकाल सोमारा 26 तारखेक। राज्यात कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडले। पॉझिटिव्हिटी रेट तेकली 40% दिसाक मेळटात 1400 वयर नवे दुयेंती। 24 वरांत 12 बळी। विद्यार्थ्यांचे हजेरेंत क्लासी घेवप ना। ऑनलायन क्लासी घेयात सरकाराची सूचना। मात कितल्यो हायस्कूल कानामनार घेतात काय म्हण प्रश्न। खासा एक्सपोजे। सरकारान पुराय लक्ष गोंयकारांच्या भलायकेचेर दिवचे। राजकारण कुशीक दवरून काम करचे म्हणटा गोवा फॉरवर्ड मुखेली विजय। भायल्यान येवप्याक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवची। आणि कोविडा पासत वाचूक एसओपी पाळप होच उपाय। मात लोकांक पडिल्लेच ना। मास्क घालिनासतना भोंवतात भौशीक सुवातेर। पुलिसांची कारवाय सुरू। सरकारी तिजोरी खणखणीत। 5 नगरपालिकांच्या मतदानाक कोविडाक लागून मातसो उणो प्रतिसाद मेळ्ळो। म्हापशा, मुरगांव, मडगांव, सांगे आणि केप्यां नगरपालिकांचे मतदान जाले। तशेंच 2 कडेन पंचायत वॉर्डा खातीर पोटवेंचणूक जाली। 5 पालिकांक मेळून 66.70% मतदान जाला। सांजे 4 ते 5 मेरेन कोविड पेशंटांनी पीपीई किट घालून मतदान केले। मडगांवां मतदाना वेळार मातसो बोवाळ जालो। 5 पालिका 2 पंचायत वॉर्डाचो निकाल 26 तारखेक। We have given a change. All candidates are new. Most of our panel is new. Other than six people are known faces. Remaining everybody is all new. सर सायलेंट वोटिंगाचो कितें परिणाम बी जावंक शकता अशें दिसता आमकां इम्पॅक्ट? सायलेंट वोटिंग म्हटल्यार ते म्हणटा ते आयज प्रत्येक फावटी जातात तशें। अल्टिमेटली रिजल्ट कितें आसता ते वी आर द पॅनल दॅट इज सिरियस। We have given representation for all 20 wards. आमकांय खंय तरी दिसता की निवडणुका खातीर विक्ट्री खातीर आमी रिप्रेझेंटेशन 20तले 20 दिल्या। कॉन्फिडन्स आहा जे वोटिंग जाला ते म्हाज्या पासूनच आहा। म्हटल्यार आतां ही वॉर्ड नंबर 19 आसा ती लक्षवेधी आसा म्हणजे 2 माजी नगराध्यक्ष एकामेकाच्या मुखार आसात। कशें तुमी कॉन्फिडन्स दिसता कशें दिसता? हो वॉर्ड आहा तो म्हाजो खुद पेरंट वॉर्ड। ह्या वॉर्डार आमचे जे सगळे सहकारी आहात जे आम्ही हांगा कामां केल्यात तेची पावती म्हाका सगळे दितले। आनी म्हाका आयज म्हाका अशें निश्चित दिसता की म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 हांव निश्चित निवडून येता जिखता हांव। म्हाका असो बरो प्रतिसाद लोकांचो मेळिल्लो आहा आनी म्हाका पयलींच अशें ठरलेलें आहा की बरे मतांनी हांव थंय वॉर्ड नंबर 1 निवडून येता। ताचे बद्दल कांयच दुबाव ना। म्हाका दिसता की सादारणपणे 50-55% वोटिंग जातलें पण डेफिनेटली 60%र वयचें ना अशें तरी म्हाका दिसता आतांचे परिस्थितीन। आतां ओवरऑल दनपारचे 1 जाले सकाळ म्हणजे आतां तुमी कितें रिस्पॉन्स दिसता तुमकां? रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा पूण जाणटी जे सिनियर सिटीजन आतां खूब कमी लोक येयल्ले आसा कारण कोविडाचे वाडलेले आसा म्हणून आमी लोकांक फोर्सून ना कित्याक आमकां वोट मेळपाक जाय म्हणून आमी जाणट्यांक सांगता तुमी घरात रावा। जिखपाक जाय तो नशिबान जिखतलो आपल्या जेणे काम केला तेका लोक मत मारतले आनी तेका लोक जितोवन हाडटले। महिला जे आसा पळय तांच्यांनी चड भर घेतला आनी तांचो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार तांच्यांनी उमेदीन मतदान केलें। त्याच बरोबर फॉलोड बाय आमचे जेंट्स विथ डेव्हलपमेंट आनी बरेपणान कित्याक ह्या 5 वर्सांचे पयलीं न्ही त्याला कांयच डेव्हलपमेंट जायना फक्त सेल्फ डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा। सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणजे कावन्सिलरान आपले जे आसा पळय डेव्हलपमेंट ते पळयल्लेले आसा। 5 पर्यंत बंद करता ते 6 पर्यंत बंद केले वालोर आसलो ताका। एक लोकांची कितें आसा डिफिकल्टी आसा थोडे लोक भितात की गर्दी आसा म्हणून आमी येना म्हणटात। अशें करून खरें 1 तास सुबेज जर दिलो जाल्यार कितें तरी जातलें। हांगाचे जे वातावरण पळोवन म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें आनी म्हाका फुडें भाशेन अशें काम करपाची उमेदशी येता आनी म्हाका दिसता की लोकांक अशें बरें कितें तरी वाडार चेंज जावपाक जाय अशें दिसता म्हणून म्हाका बरें दिसलेलें। आनी मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका 100% गॅरंटी आसा की मॅक्सिमम जे वोटींग जातले ते हांगा आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जातले वॉर्ड नंबर 1 to 9 कित्याक हांगले लोक
सगळे जाण रावल्या कितें एक चेंज हाडपाक लागून आनी चेंज हाडपाक लागून लोक सगळे जाण फूल फ्लॅज ओपनली भायर सरतले वोटिंगेक लागून येवन थंयसर वोट करतले हेजे भितर. Yes, sir. Have you taken an overview of all of your panel candidates? How is their response? I have said 12 by 12 are winning and still I am saying 12 by 12 are winning. हांवें चोयलां इतली गव्हर्मेंट मिशनरी आयज आहा हे जे रुलिंगाची जे पुलीस म्हणटा ते दुसऱ्या मिशनरी आहा गव्हर्मेंटाची ती सगळी एक सायडीन आनी लोक आनी कॅन्डिडेट एक सायडीन आहा. जे 10 भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत अशे उमेदवार आसा ते 10 निवडून येतले 100% यश हें भारतीय जनता पार्टीक मेळटलें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या निवडणुके भितर आमचे 10चे 10 येवन आमचे पूर्ण बहुमताचे कावन्सील भारतीय जनता पार्टी. आणि 2 मानाय आसता मागले ते घरांत तूं जाणा म्युन्सिपालिटीचो मानाय घरा भितर काम करूंक शकना अकस्मात 2 नळे फुटतात अकस्मात वाजी फुटतात कोणा बरोबर ना थंय म्युन्सिपालिटीचो मानाय वचूंक शकना कारण भितर काम न्ही त्या खातीर म्हाका प्रायवेट मानाय आसतात तांकां पगार मागलो आसता कारण हो पगार ह्या लोकां खातीर म्हाका निवडून दिलो त्या लोकां खातीर कमिशन मेळटा त्या लोकां खातीर पगार मेळटा ते पयशे तांकां दिवपाचे आनी लोकांनी काम करून घेवपाचें ही म्हागेली मोठी पयली म्हूण चलून आयला त्या खातीर हांव सांगपाक सोदना 80% मुस्लीम आशिल्लो वाडो त्या लोकांनी म्हाका सांगला हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे आमी एक आसात तूं कांय बी नाका तूंच जाय. बारीक काम तर आमी करतलेच नगरपाटी करतात आनी जे मोठे काम आसा ते आमगे कब्रस्तान सेकंड फेज करपा आसा आनी शेणकरीचे सेकंड फेज हाडपा जाय आमकां आनी शमशान भुमी आहा ते एकदम पिड्ड्यार जाली आनी कितले फाटी आमी रेजोल्युशन घेतले शमशान भुमी सारकी करपा म्हणून अजून पण ते सारकी जायना ते एक मागे मेन मुद्दा की शमशान भुमी सारकी करपा. तेका तुमी पार्टी बी तशी काय लागला आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाजे जे सपोर्टर खूब आशिल्ले ते कॉन्टेस्ट केल्यात ते तांकां कोणाक कॉन्टेस्ट करपाक हाडोवपाक शकना ते 2017 जे म्हाजे बरोबर काम करताले ते म्हाजे बरोबर भारतीय जनता पार्टी थोडे येयल्ले थोडे आसात तेमी खूब कॉन्टेस्ट करपाक कोणा हाडोवपाक शकना तेमी कॉन्टेस्ट केल्लो आसतलो. तुम्ही असे ओपनली सपोर्ट कोणाकच ओपनली सपोर्ट करूना. ओके आणि तुमचे काम हरशी सांग्यार चालू आहा अजून पर्यंत. म्हजे जे समर्थक आसले जे 6000 मतां म्हाका पडलेली जे 2017 तेच म्हाजे समर्थक आज पर्यंत सदांच म्हाजे बरोबर आशिल्ले आनी हांवें डिफीट जाल्ले दुसरे दिसा साकून हांव तेंचे बरोबर आशिल्लें तांकां हांव खंयच वाऱ्यार सोडपाक शकना जेन्ना ते म्हाजे फुडें येतात तेन्ना हांव तेंचें काम करपाक सदांच मुखार आसता. न्ही कोविडा लागून थोडोसो लोक केअर भायर सरता पूण केअर घेवन भायर सरीत आसा आनी तें करपाक जाय. आमी लोकांक पयलीं अवेरनेस तेच केल्लें की तुमी वोटींग करपाक सगळ्यांनी कंपल्सरी भायर सरपा जाय पूण सोशल डिस्टन्सींग यूज करून आनी काळजी घेवन येवपा जाय. आनी त्या प्रमाणे लोक प्रत्येक बुथाचेर कमीत कमी 50-100 लोक भायर लायनीन उबे आहात जे सोशल डिस्टन्स पाळून म्हणजे की तशेंच आमी सांगलें बी आनी त्या प्रमाणे चालू आसा. लोक खंयचे मुद्दे घेवन वोट करतले अशें दिसता आयचे इलेक्शन. न्ही तुमी जर सगळे कडेन रावंड मारलो जाल्यार तुमकां खबर कळटलें वातावरण कशें आहा तें. जे आमचे सपोर्टर जे ज्या जाग्यार टेबलां आसात त्या टेबला कडेन भरगच गर्दी आसा भुरग्यांची आनी पळयल्यार वातावरण कळटा की कल जो आसा तो लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा आनी सगळे 13 कडेन भरगत पाठिंबो आसा बऱ्यापैकी. लास्ट टायम एकंदरीत म्हाका दिसता केपें नगरपालिकेचे 85% हे मतदान जातलें. 13 वार्डा खातीर जवळ जवळ 55 अशे उमेदवार आसात आनी तातूंत आजी माजी आसात कांय तरूण आसात. आमच्याच वार्डांतलो धरले जाल्यार सगळ्यांक अवेरनस जाल्ली आसा की आतां एक शिकिल्ले कॅन्डिडेटाक ते एज अ कावन्सिलर अशे रिप्रेझेंट करतात आनी तेकाच ते कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट करून हाडटले. सो दॅट कितें अशें बॅकवर्डनेस जे आमच्या वार्डान उरला ते उरपाक नाका. एक आमचो वार्ड एज वेल एज आमची म्युनिसिपल कावन्सील एक आयडियल कशी जावपाक खातीर. लोक तुज्या वांगडा रावतले अशें दिसता तुका. हय सपोर्ट आसा सो आसा म्हाका म्हाज्या वोटराचेर खूब विश्वास आसा. कॅन्डिडेट कितें तुमगेले कॅन्डिडेट आमी 3 जाण आसले पूण एकल्यान विड्रॉ केलें जो तेका सिंबल आहा तो बॅलेट पेपर उरलो सो वी आर ओनली 2 कॅन्डिडेट. There is fear of COVID, and people had consulted me also over that. I did not want to push them. लोक आज ही जी आमकां पॅन्डेमीक आसा ही पॅन्डेमिकाक फेस करून लोक आज एक कॉम्प्रिहेन्सीव डोज फर्स्ट डोज ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक जी 2019 गोंयांत आहा ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक घरांत हाडपाक पयलो डोज वॅक्सिनाचो आज घेतलो.
लोकांनी तुका एक्सेप्ट केला बाबा? पळय, वॉर्ड नंबर 4 असलो वॉर्ड आसा ज्या वॉर्डान सरान खुबशे डेव्हलपमेंट केला. तो विजय सरदेसायाच्या पॅनलांतले म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला. आणि खूप बरें दिसलें की लोकांनी ह्या म्हणजे कोरोनाक लागून आयसोलेट करचे पेक्षा फुडले 5 वर्सांचे भविश्य चिंतून लोक त्या तरेन भायर सरतात. जो लोक भायर सरता तो BJPचे वायब्रंट पॅनल येवपा खातीर भायर सरता आनी फुडलो डेव्हलपमेंट विकास तांकां जाय. वोटिंग जाल्यार तुमची फेवरान जाला 100%. तो रिस्पॉन्स म्हाका तरी बरो दिसता. मडगांवकारांनी जो रिस्पॉन्स म्हाका दिला हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की मडगांव सिवीक अलायन्स ही पूर्ण मोहबता नगरपालिकेत सत्तेर येतली ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव BJP गव्हर्मेंटाच्या अस्ताक मडगांव शहरांतल्यान सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. दीस इनसेन्सिटीव अँड इररिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट मस्ट गो अशें लोकांचें मत आसा. हाजे कडेन फातिमा कोना कडेन हांव खंयच हातूंत बुथां भितर वचूना. हांव खंय बुथाच्या भायर उबो रावना. हांव फक्त विजीट केलें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर थंय येवन फातिमा कोनाटा भायर तुमी पळयला आसता. हांव मिनिस्टर कॅन कम एंड स्टँड आउटसायड द बूथ आनी पुलीस ताका काडपा सोडून कॅन्डिडेटा धांवन येता. आमच्या कॅन्डिडेटा धांवन येता. हांव आयलो मागीर विचारपाक ताका कित्याक कॅन्डिडेट एंड इलेक्शन एजंट आर अलाउड टू एंटर द बूथ. इट इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ इलेक्शन एजंट एंड द कॅन्डिडेट. दे कॅनॉट बी आस्क्ड नॉट टू एंटर द बूथ. एक नवो पायंडो घालपाचो म्हणून एक प्रयत्न चल्ला की एक रिपोर्टर रावलो न्ही जाल्यार सुजाण आसतलो की ताका ही नोज हाव दीस म्युनिसिपालिटी फंक्शन. दॅट वॉज द एंटायर आयडिया. आय वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट समबडी हू नोज हाव द म्युनिसिपालिटी फंक्शन रिचीज हियर, डज सम जस्टीस टू द जॉब, एंड देन आफ्टर 5 years ही गोज बॅक टू वॉट ही इज डुईंग. सो दॅट इज माय प्लॅन एक्चुली. म्हाका 5 वर्सां उपरांत म्हाज्या फॅमिलीक घालपाची इच्छा ना. राजकारण न्ही, नगर सेवा करपाची इच्छा आसा. फातोडा काँग्रेस फॉर फातोडा कॅन्डिडेट आज सकाळच्यान आमकां हांगा बरो पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळा. So after seeing us, he disappeared from the place. So in the meantime, the Mamlatdar Salti, that is Assistant Returning Officer, filed his complaint before us for disobeying the provisions under Epidemic Act by moving, soliciting and complaining in spite of COVID positive by this candidate. And we have registered the offence under section 188 to 610 IPC and our further investigation is in progress. राज्यात कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण म्हळ्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 40% तेगली. हुस्क्याची परिस्थिती दिसाक 1400 वयर दुयेंती मेळूंक लागल्यात. फाटल्या 24 वरांत 1420 नवे दुयेंती. 12 जाण सोंपले. हॉस्पिटलां फूल जावंक लागल्यात. कोविडा खातीर हॉस्पिटलांनी बेड कॅपॅसिटी वाडोवपाचेर सरकाराचो सध्या भर. ऑक्सिजन सिलिंडर हाडपूय चल्ला. परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळोवंक झुजा पावड्यार काम चल्लां. राज्यांत कोरोनाचे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडूंक लागला. 3660 टेस्टी केल्ल्यो. तातूंतले 1420 कोरोना दुयेंती. पॉझिटिव्हिटी रेट 40% तेकली. एक्टिव्ह केसी 11,000 वयर पावल्यो. चडशे दुयेंती होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतात. ताका लागून आरोग्य सेवेक तितलीच थाकाय. मात सिम्टोमॅटीक पेशंटूय मोठ्या प्रमाणात मेळूंक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांनी बेड्स कॅपॅसिटी वाडोवपाचेर भर. दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत बेड कॅपॅसिटी वाडोवन 400 केल्या. लिक्वीड ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणात हाडला. आणि एकदम पेशंट वाडिल्ल्या कारणान आज आमचे फेसिलिटीज चड वाडोवपाची गरज आशिल्ली. तर आमी लास्ट 4 ते 5 दिसांनी आमची जी कॅपॅसिटी आशिल्ली बेड वाडोवपाची ती आज 400चेर व्हेल्ली आसा. तशेंच आमचे कडेन आतां लिक्वीड ऑक्सिजन आयिल्लो आसा. लिक्वीड ऑक्सिजन ताजे बरोबर ऑक्सिजन ट्रॉलीज आनी सिलिंडर्स आसा. ह्या सगळ्यांचो आमी उपयोग करून एडिक्वेट अमावंट ऑफ ऑक्सिजन आमच्या हॉस्पिटलान आज आसा. तरी हांव सगळ्यांक अशें सांगूंक पळयतां की आज फेसिलिटीज जरी आसल्यो तरी प्रत्येकान आपले जे पळय कोवीड बिहेवियर आसा तो सारको सांबाळूंक जाय. भायल्यान गोंयांत येवपी गाडयांची लोकांची चेकपोस्टार पुलीस नोंद करून घेवपाक लागल्यात. मोल्या चेकपोस्ट जो आसा ह्या मोल्या चेकपोस्टाचेर आतां जयसाच्यान सीएमान ऑर्डर दिल्या तेन्नाच्यान जितल्यो गाडयो भितर सरता तेंचे हांगासर रितसर नांव किंवा तेंचे एड्रेस ते हांगसरल्यान खंय वचपाचे हे सगळे रजिस्टर केल्या उपरांतूच ही गाडी सोडली गेली वता. जर जाल्यार सपोज जर गोंयचो रेसिडेंस आसा जाल्यार ताका कांय तशें हें ना. ताका तो रेसिडेंस प्रूफ घेता आनी तांकां एलावड करता भितर.
काल जवळ जवळ 100 तशेंच आयज 100 म्हणल्यार 8 ते 8 अश्यो गाडयो ह्यो चालूच आसा येवपाच्यो. महाराष्ट्रांतल्यान येता, कर्नाटकांतल्यान येता. आणि त्याच बरोबर हांगा मास्कांक लागून जी फायन दिवपाक जाय ती फायन दिवपाची ड्रायव्ह गोंया पुलिसांनी घेतल्या. सो तेन्ना लोकांक पळोवपाक जाता हांगासर की सगळ्यांक जे आहा ती नांवां रजिस्टर करूनच हांगा भितर एंट्री केली वता. फक्त ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल आसा तांकां मात हांगासर डायरेक्ट एलाव केले वता भितर. होंडा 70तले नारायण नगरांत गणेश मंदिरात दर वर्सा 1 मायाक जावपी पुजा अंदू कोविडाक लागून सादे पद्दतीन जातली. डिसिजन घेतले, मिटींग घेतली आनी की अंदू जे आमी कितें ठरयल्लें तें न करता फक्त जो धार्मीक जो कार्यक्रम आसा म्हणजे पुजा जी आसा तितलीच लिमिटेड जे आमी कमिटीचे मेंबर हांच्यांनी लिमिटेड जमून सोशल डिस्टन्सिंग पाळून जे नॉर्म्स आसा ते पाळून काळजीपूर्वक रित्या आमी तो फक्त पुजा आसा तितलीच करपाची आनी बाकीचे जे सोशल कार्यक्रम जे असले म्हणजे महाप्रसाद म्हण किंवा नाटक म्हण हे आमी कॅन्सल केल्ले आसा. सो 1 वर्साचो जो आमचे ते पिरियड आसलो लॉटरी ड्रॉ करपाचो तो काही कारणाक लागून बिकॉज ऑफ कोवीड आमकां तो करूंक मेळ्ळो ना. म्हणून आमी आतां कितें केलें तें 1 वर्स आनी फुडें धुकल्लो. म्हणून आमी तो आतां ड्रॉ 1 मे करपाचो असो चिंतला. अंदू करपाचो चिंतलो. पुरो जावपाचो आसलो तो ड्रॉ अंदू करतले. सो हेची सगळ्यांनी नोंद घेवची आनी ते सुद्दां आमी करतना लिमिटेड लोकां भितरच करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 30 एप्रिल मेरेन विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत वा प्रॅक्टिकल क्लासी घेवप ना, ऑनलायन क्लासी घेवच्यो म्हण मुख्यमंत्र्यान कोविडा खातीरची नवी SOP आनी कर्फ्यू जाहीर करतना सांगिल्ले. मात कांय हायस्कुलांनी हे काना मनार घेवंकूच ना ही वस्तुस्थिती. दिवचल तालुक्यांत एका हायस्कुलांत 10वेच्या भुरग्यांची जॉग्राफीची क्लास चालू आसा म्हण कळटकीच प्रुडंटाच्या प्रतिनिधीन थंय धांव मारल्या उपरांत क्लास बंद. अश्यो कितल्यो क्लासी चालू आसा ते कोण पळयतलो? कोविडाची दुसरी ल्हार खूपच खर आसा म्हूण सरकारान कांय निर्बंध घाल्यात. तातूंत हायस्कुलांनी भुरग्यांच्यो क्लासी घेवप ना होय एक निर्बंध. ऑनलायन क्लासी घेवंक स्टाफान हायस्कूल कॉलेजींनी हजेरी लावं येता. कोणेय प्रॅक्टिकल क्लासी घेता जाल्यार सरकार मेतेर जातलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. मात कांय हायस्कुलांनी तशें सर्क्युलर येवकच ना म्हूण क्लासी चालूच दवरल्यात. School, colleges, education and coaching institutes except for the online examination. Okay, college students online examination असपा खातीर तेंचे स्कूल कॉलेजीस चालू आसतले. बट प्रॅक्टिकली जर अनऑफिशियली कोणी 9th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड जर चालू दवरले आसत जाल्यार सरकार भितर इंटरव्हीन करून ते बंद करपाचे सांगलेले आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या एका हायस्कुलांत 10वेच्या भुरग्यांच्यो जॉग्राफीची क्लास चालू आसा म्हूण कळटकीच प्रुडंटाचो प्रतिनिधी थंय पावलो. सर्क्युलर पावकच ना म्हूण हायस्कूल प्रशासनाची जाप. मुख्यमंत्र्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन स्पश्ट केला ते चलना काय विचारतकीच मागीर भुरग्यांक घरा धाडले. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री वा खंयचोय दुसरो मंत्री सरकार अश्यो कितल्योश्योच सूचना जाहीर करतात. मात संबंधीत वेवस्थापन सर्क्युलर येवकच ना म्हूण सांगून आपल्याक जाय तेच करतात. ताचेर नजर कोण दवरतलो काय म्हूण प्रश्न. कोविडाच्या काळात जे निर्बंध घाल्यात ते पाळटात काय ना ते पळोवपाक कोणूच ना काय हो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. सरकारान आता पुराय लक्ष लोकांच्या भलायकेचेर दिवंक जाय. राजकारण कुशीक दवरून कोविडा पासत गोंयकारांचो जीव कसो वाचोव येता ते पळोवंक जाय. आमी जाय तो आधार करपाक तयार आसात म्हण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय प्रुडंटाकडे उलयलो. टेस्टिंगाचो रिपोर्ट बेगीन मेळपाक जाय. भायल्या राज्यांतल्यान येवप्यांक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सक्तीचे करूंक जाय अशेंय विजय उलयलो. म्हाका दिसता हातूंत सरकारान आपले हात वयर काडिल्ले आहा. सरकार म्हणटा की तुमी तुमचे पळयात. हातूंत 2-3 इश्यूज मेन येतात. एक म्हणल्यार टेस्टिंग जे जाता ताजो रिपोर्ट 36 वरांनी मेळटा थोड्यांक.
by which time you are already infected at a later stage of the disease. So हो एक चिंताजनक गोष्टी. ऑक्सिजन सप्लाय आणि रेमडेसिवीर जो एक गरजेचो ड्रग म्हळ्यार जे वायल जाय ते खूब कडेन हॉस्पिटलांनी प्रायवेट हॉस्पिटलांची आतां सरकारान ऑनलायन घेतल्यात ऑन बोर्ड घेतल्यात. तांचे कडेन रेमडेसिवीराची शॉर्टेज आहा, ऑक्सिजनाची शॉर्टेज जावंक शकता. हे सगळें जर सिच्युएशन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हें इलेक्शन जावन राजकारण सोडून फक्त फोकस लायफ सेविंगाचेर घालपाची गरज आहा. हातून राजकारण आसूंक शकना, हातून आनी कांयच आसूंक शकना. सरकाराक कसलोय आदार जाय, लायफ गोंयची लायफ सेव करपाक, गोंयकाराची जिवितां साल्वार करपाक सगळो आदार आनी सहकार्य आमच्या पक्षा कडच्यान आनी आमचे कडच्यान आसतलें. सेकंडली नेगेटीव सर्टिफिकेट फॉर एंट्रन्स इन टू द स्टेट हॅज टू बी मेड कंपल्सरी. कित्याक गोवा कॅन नो लॉंगर बी एट द रिसिवींग एंड ऑफ टुरिस्ट. सगळे जे रेड झोन्स आहात थंयच्यान ते आतां हांगा येतात. अशें जावंक शकना. वी हॅव टू सी टू इट दॅट नेगेटीव सर्टिफिकेट्स आर मेड कंपल्सरी. लिसन टू यू. आता सगळ्यांनी सेक्शन 144 लायला तर गोंयकारांकूच काय भायल्या सेक्शन 144 लायला. आज मेरेन सेक्शन 144चो दुरुपयोग जाला. टॅक्सीकारांचे एजिटेशन ताजे फाटीचो कोणो मोडपाक सेक्शन 144 लायिल्लें अशें लोक म्हणटात. मागीर आमची इलेक्शन कॅम्पेन आशिल्ली. सो देर आर सेवरल इश्यूज वेर गव्हर्मेंट्स पार्टिजन बिहेवियर इज आउट इन द ओपन. कोविडापासत वाचूक एसओपी पाळप होच उपाय म्हण सरकार आरोग्य अधिकारी सांगत आसतना मात लोक ह्यो गजाली वयल्या वयर घेतात. भौशीक सुवातेर मास्क वापरिनासतनाच भोंवतात. अशा लोकांचेर पुलिसांनी खर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. मास्क घालना जाल्यार 200 रुपया फायन. मास्क घालिनासतना बेफिकीर लोक कोविडाच्या अरिश्टात सरकारी तिजोरेक मजत करतना दिसतात. आरजी लीडर मनोज परबार तडीपार प्रकरणातली केस 3 जून मेरेन फुडें धुकल्ल्या. हे केशीतले डॉक्युमेंट हातात मेळूंक ना तेन्ना 15 दिसांचो प्रास दिवचो म्हण मनोजान जिल्लोधिकाऱ्याकडेन मागणी केल्ली. आपल्या आड मुख्यमंत्री जे यत्न करता तातूंत ताका यश येवचें ना. आमी कायदो मोडूंक ना, निश्चितच न्याय मेळटलो म्हण मनोज प्रुडंटाकडे उलयलो. तेंच्यांनी आमकां जे डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय आसले ते डॉक्युमेंट आमच्या कडेन पावोंक ना लास्ट टायमाचे. सो ते डॉक्युमेंट्स घेवपाक आमी टायम मागला 15 दिसांचो. सो आमकां नेक्स्ट डेट जी मेळ्ळ्या पळय ती 3 जुनाचेर कलेक्टर साहेबान डेट दिल्ली आसा नेक्स्ट हियरींग. ऑलमोस्ट 8 केसी म्हाजेर फ्रेम जाल्ले आसा. भितरले थोडे हायकोर्टान भायर मारला, थोड्या केसींनी आमकां एक्वीट केल्ले आसा आनी थोडे केसीन आमी अपील केल्ले आसा की आमी भितर त्या केसीन आमचें इनवॉल्वमेंट ना म्हणून. जाल्यार ते पेंडींग आसा. तेजो जो स्टेटस आसा पळय तो पेंडींग आसा सद्या. पूण आमकां खात्री आसा की हे जे तडीपार जे सरकारान काडला ते परते भायरूच पडटले. कित्याक आमी वावरता गोंयांक लागून. आमी कोणाचो मर्डर करूंक ना, आमी कोणाक इन्स्टिगेट करूंक ना. कित्याक आयज आमचेर हें लायलां की आमी कम्युनल हार्मनी हें करता नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करता. आजून मेरेन आमचे इतले रॅलीज जाले, इतले कॉर्नर मिटिंग्स जाले आनी इतली स्पिचीस जाली, पूण आजून एक पासून वायलन्स आमच्या कडल्यान रिपोर्ट जावंक ना, ना खंयच्या पुलीस स्टेशनान रजिस्टर जावंक. सो हेचो मिनींग इतलोच की आमी जेन्ना उलयता नाजाल्यार आमी जेन्ना लोकांक स्पीच दिता नाजाल्यार सांगतात केन्नाय खंयच्या गांवांत तेन्ना खंयसरूच वायलन्स जायना. आमी केन्नाच लॉ हातीन घेयना. जाल्यार हे फेक चार्जीस परते सीएमाच्या सांगण्या वयल्यान हे सगळें जाल्लें आसा. कित्याक सीएम आयज सारको भियाल्लो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आनी तेका जर आयज खंयचें ऑपोजिशन आसा फक्त आनी फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसा. आनी तेका लागून तो ट्राय करता की नॉर्थ गोवान स्पेशली कित्याक की नॉर्थ गोवान तेंची आयज बीजेपीची जी बेज आसली वोट बँक ती हाल्लेली आसा आनी ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन येता. आनी हे पळोवन सीएम सामको हाल्लेलो आसा आनी तेका लागून तो असले हे नाका जाल्ली नाटकां तेणी चलयल्ली आहा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.